बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, भाग्यवान जुझेवासाच्या भक्तिकानो, ह्या वर्त्या महान सांताच्या विणवणेन जोडलेले बरेपण नियाळन देवा करगा दिवंक दिनवास पाठोवंक ह्या पुंतळार आमी आयल्या. देव आमचो दातार रसनार आनी पोसनार म्हणलें जाणा जावन ह्या आमकां रसलेल्या देवात हांव लाभलेले सर्व बरेपण आयच्या दिसा आमी नियाळटा आसतना विशेष करून ह्या आराधनांत वांटेले जावया. आमचे दिन वाचण्याचे काळीज सर्वेस्परा मुखार उगडया. देवा करगा दिवया आनी हर एक आमच्या जिविताच्या गरजांनी देवाचो आधार मागोवंक आमकांच आमी आयती जावी करया. गावन गीत तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता. तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता. तुझ्या आसरपणान जियेवंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आसरपणान जियेवंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता. तुझ्या आसरपणान जियेवंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिव्येर पडोवन आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिव्येर पडोवन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवणदारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. सोम्या सोडवणदारा. सर पडून तुका नमस्कार करता. काळजा मन आमची तुका भेटयता. काळजा मन आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिव्येर पडोवन आमी प्रणाम करता. दिव्येर पडोवन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवणदारा. तुका आमच्या सोडवणदारा.
करता सरपोडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मना आमची तुका भेटयता 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 सर्व आमचे तुका समर्पिता सर्व आमचे तुका समर्पिता कायेन बोलवून तू जाताय मोजा अस्कथायेन बोलवून तू जाताय मोजा एकसुरपणान सांगा तू दिताय मोजा एकसुरपणान सांगा तू दिताय मोजा कष्टा दुखान म्हाका बुजयताय 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 येसू येतूं म्हाका जाय येसू तूं म्हाका जाय दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मना आमची तुका भेटयता 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 सर्व आमचे सोम्या समर्पिता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हळ्या उद्गारा बराबर सांतोमासान तुजे थंय बाबार्थ उसारलो आनी तो बाबार्थ उसारच्याक सदांच आमकां प्रेरण दिलेल्या मोगाडा जेसू तुका आमी आयच्या दिसार दिता विशेष करून आम सर्वांक विविध जाग्यांत हांव ह्या पुंतळार तुवें सांगाता हाडलाय सर्व आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळ हांगासर आमी करचें समर्पण आनी सर्व रितींनी संभ्रमचें भावार्थाचें आचरण आमच्या जिवितांत जायत्या रितींनी मोगाळा सोबया तुजो सांगात पाठोवंक तुजो आदार दिवंक तुजी कृपा बेसव आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आमकां साध्य जायशें केलाय खरी एक रितीन आयच्या दिसा प्रत्येक करून हांगासर हे आराधन चलोवन व्हरता आसतना
तुझे संगी हो वेळ करसूंक आमी आशेत हांव सोबिया म्हजें जिवीत सदांच देवाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जियोवच्याक देवान म्हज्या जिवितांत सदांच केल्लें बरेंपण नियाळन ताका विधेय जावन विश्वासीपणान देवाची कुशी पाळण जियोवंक मोगळा सुमया तुज्या संवसारी जिविता मुखांतर तुवें म्हाका प्रेरण दिलाय तुवें म्हाका जिविताची वाट दाखोवन दिल्याय तुवें म्हजें जिवीत सदांच नासाच्या वाटेन समकणा जावच्याक तुका विश्वासी रावन तुजेर म्हजी जिणी केंद्रीत करून तुजेर दिश्ट कंसोवन आनी सर्व रितीनी तुजो मोग म्हज्या काळजांत अनुभव करन तुका मानता तसली देवा बापाक महिमा हाडची जिणे जियोवच्याक तुवें म्हाका फावो केलाय आनी आज मोगळ्या सुमया त्यो सगळ्यो संगती नियाळन तुजे समकार हांव आयला तुजो आदार मागोवंक तुजी कृपा बेसांवां मागोवंक आनी म्हजी जिणी बाबार्थाची कर्ण घेवच्याक तुवें तुजें प्रेरण दिवचें घेवन तुज्या आशिर्वादान म्हजी जिणी मंदरून व्हरूंक तुजो आदार मागोवंक ह्या आराधना हांव चलोवन आसा सुमया म्हजें जिवीत तुवें समार रितीच्या बेसांवांनी बरोवन पवित्रपणान नेटोवच्याक सबार अवकाश तुवें दिल्ले नियाळन आज ह्या पंथळार तुका हांव वर्गां दिता सुमया दैवीक सक्तेन भरलेलो तूं सर्व रितीनी देवा बापाच्या आदारान सर्व संगती साध्य आसात म्हणलें पाती येवन संपूर्ण तरान बापाच्या कुशेक खालती मान घालोय विधेयपणान उत्तीम शेगुणान दैवीक सक्तेन बरोवन तुजो पाटलाव करूंक आयलेल्या हर एका बावार्थी लोकांक देवाच्या मोगाची रूच तुवें दिली देवाच्या मोगाचो संतोष तुवें दिलोय त्या देवाच्या मोगातय दादोसकाय आसा तृप्ती आसा बरेपण आसा बेसांवां आसात आनी सर्व रितीनी जिणी उत्तीम जाता हर एक रितीन आशिर्वादांनी बळवंत जाता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें सर्व रितीनी बापाक खाल जावन तूं चल्लोय सुमया कीर्तन 98 वाक्य 1 साम 98 वर्स 1 सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत अचर्या ताच्या उजव्या बावळ्यान आनी ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जोडून दिलां ताका जैत मोगळ्या सुमया कीर्तनगार ह्या कीर्तनांत विशेष करून सर्वेस्पराक गितां गावंक होगळीक उच्चारूंक आपोवणें दिता आसतना इस्रायल परजेच्या जिणये पळयणार कंगाल निराशी बेजरायन भरलेल्या तांच्या जिविताच्या सन्निवेशांनी लाभलेल्या सर्वेस्पराच्या आदाराक ताणें विश्वासी रावन सदांच ताची उदरगत आशेवन केल्ल्या सर्व असर्यांक अर्घां दिवंक उलो दिता मोगळ्या सुमया तेंच आपोवणे आयच्या दिसा स्विकार करून तुवें आमच्या जिवितांत निरंतरी करच्या सर्व बरेपणाक तुका अर्घां दिता हांव सुमया कितलेय अनुपकारी जावन तुजे तावन पयस सरल्यारी तुजो विश्वासी मोग आमचे तावन काडूंक नाय बगार तुज्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान आमच्या जिवितांत तुजो आदार आनी सांगात लाभोवन आमकां जैत लाभयलाय जिणी सबार रितीनी उत्तेजीत केल्याय सुमया आनी दैवीक सक्तेन सदांच जिविताच्या हर घडये आमकां तो आरावन धरताय मोगळ्या सुमया तुज्या मोगाची कीर्त ती वर्ती जावन आसा तुज्या मोगाची रूस साकोन जिणयेंत बरेपण जोडलेलो आनी तुका मोगान आनी बावार्थान वेंगलेलो केदींच निराशी जायना बगर आपल्या जिवितांत कश्ट दगदड्यो अडचण्यो हर एक आसल्यार तिरासाणेन
तुजेर पातयेवन ते कश्ट फुड करूंक आनी हर एक रितीन तुका मानता तसली जिणी जियोंक प्रयत्न करूंक शकता म्हणलें तुज्या जिविताच्या संवसारी मिसावांत हांव तुवें दाखोवन दिलाय. मोगळ्या सोमया तुजी जिणी सदांच बापाक मानता तसली बापाच्या होगळीक एक पात्र जाल्ली आसली. जायते विरोधपण तुज्या मिसावाच्या वाटेर आयिल्लें तरी तुवें ताची पर्वा करिनासतना बापा थंय आसल्या विशेष संबंधान त्या सक्तेन आनी बळान हर एक रितीन तूं जायते वंत जातलो बापाची खुशी केल्ल्यान म्हजो संबंध आनीक वाडतलो म्हणलें तुवें आज संवसारार हो क्रिस्ती भावार्थ जिवीत जियोवच्या आमकां तुवें दाखोवन दिलाय. मोगळ्या सुमया प्रत्येक रितीन आज तुज्या जिवितांत केल्लें बरेंपण आनी हर एक रितीन तुवें चमकल्ली ती मिसावाची वाट हांवें समकोंक आशेतां सोमया. कीर्तन 98 वाक्य 4 आनी 5 Psalm 98 verses 4 and 5 पृथ्वीच्या देशानो सर्वेस्पराक जयकार करा, संतोषान गितां गाया, उल्हासान स्तुती करा, किन्नारी वाजोवन सर्वेस्पराची स्तुती करा, किन्नारेच्या आनी वाजंत्राच्या नादान ताची स्तुती करा. मोगळ्या सोमया तुवें तुज्या संवसारी मिसावांत बापाच्या कुशे प्रकार तुका पाठयलेले मिसांव करच्याक जिवीत समर्पिलें. सदांच बापाच्या नांवाची वडवीक तुवें उच्चारली. बापा संगी सदांच एकवटलेलो आसाय आनी थंयसर तुका संतोष लाभता म्हणलें तुवें स्पश्ट करून तुजो सांगात आशेतेल्या सर्वांक दाखोवन दिलें सोमया. जोवांचेल अध्याय 15 वाक्य 9 आनी 10 John chapter 15 verses 9 and 10 जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हणलो आदेश. मोगळ्या सोमया हर एक रितीन तुवें बापाचो मोग करन त्या मोगांत एकवटलेले मिसांव केल्लें आज नियाळोक आमकां उलो दिताय. तुवें बापा संगी दवरलेल्या त्या अटूट संबंधाक लागून आनी सर्व रितीनी बापाचे कुशे प्रकार समकलेल्या त्या मिसांव पयनाक होगळीक उच्चारन ताबोर पर्वतार त्या तुज्या लागशिल्ल्या सिसांक अनुभव करूंक अवकाश दिलोय. आनी त्या रुपांतरा बराबर हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका भोवसड मानवाला म्हणल्या उतरां मारी फात देवान थंयसर तुजी जिणी संवसारांत मानवाल्ली म्हणलें उगडापें केलें. आनी हर एक रितीन त्या देवाच्या मोगांत ती संवसारी मिसावाची जिणी विणलेली आसा म्हणलें दाखोवन दिलें. तेच परी म्हाकाय त्या सर्गी वैभवांत एकवटच्याक ह्या संवसारी मिसांव पयनार सदांच बापाच्या कुशेन जियोंक आनी बापाचो विशेष करून मोग करून त्या मोगांत पेल्याक भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान देखूंक कुमके हात विस्तारावंक आनी हर एक रितीन तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक म्हाका तुवें प्रेरण दिलाय. आज हें सगळें बरेंपण नियाळन तुका हांव वर्गां दितां सोमया. सर्व रितीनी तुजो सांगात म्हज्या जिवितांत जोडलेलो आसता. त्या सांगातपणान म्हजी जिणी उत्तेजीत जाल्या, बरेपणाची जाल्या. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो विविध संगती मारिफात देवान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेपण आमी नियाळोवंक शकता. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात ताजें हाजीरपण निरंतरी आमकां दिता आसतना त्या हाजीरपणा द्वारे आमच्या जिवितांत बळ लाभता, सकत लाभता, धैर्य लाभता आनी जिणी बरवशाची जाता म्हणलें ताणें दाखोवन दिला. मात्र न्हय, आमी सबार जाणांनी हर एक रितीन तो सांगात आनी ती बेसांव अनुभव केल्यांत तर दिनवाशी काळ जान सोमयाक अर्गां दिवन आमी गावया. तुका सोमया हांव अर्गां दितां.
तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुझे उपकार हांव नियाळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सगळां सरसून वाडता तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी नियाळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून वाडता तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी नियाळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून वाडता सूर्य संतारा उजवाड फांगता अंतराळ तुजी महिमेन ती भरता सूर्य संतारा उजवाड फांगता अंतराळ तुजी महिमेन ती भरता रचणार तूं रचणार हांव तुझे नाव पवित्र जाव गावान गाव रचणार तूं रचणार हांव तुझे नाव पवित्र जाव गावान गाव तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी नियाळता तुझे दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून वाडता वाडता तुका फुलां फोळां वाकणता तुका मनशां बाळां वाडता तुका फुलां फोळां वाकणता तुका मनशां बाळां रचणार तूं रचना तुझे नाव पवित्र जावं गावान गाव रचणार तूं रचना तुझे नाव पवित्र जावं गावान गाव तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी नियाळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून वाडता अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रचना रचणार तुझे नाव पवित्र जावं गावान गाव रचणार तूं रचणार तुझे नाव पवित्र जावं गावान गाव तुका सोम्या अर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी नियाळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून वाडता तुका सोम्या अर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी नियाळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून वाडता हालेलुया 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 तुका सोम्या येशू आराधना स्तुती माननी महिमा तुका फावो तुझ्या जिवितांत आमच्या जिविताची
परका तुका सुम्या जेजू होगळा तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू अर्चिता तुका सुम्या जेजू तुझो मोग आमच्या काळजांत लायली कृतीन आमच्या कुटुंबांनी तुझे बरेपण सदांच नियाळूंक तुवें आमकां आदार दिलाय हालेलुया 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 बरयल्लें पत्र अध्याय 15 वाक्य 18 आनी 19 रोमन्स चॅप्टर 15 वर्सेस 18 and 19 म्हज्या उतरांनी आनी करण्यांनी खुणा आनी विस्मिताच्या बळान आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तीन हेर जातींच्यांक देवाक खाल जावपाचे वाटेक हाडचे खातीर हांव क्रिस्ताचे हातेर जावन वावुरलां हें एक शिवाय हेर कितेंच उलोवंक हांव धैर्य घेना मोगाळा सुमिया तुवें विंचलेल्या तुजें मिसांव करूंक आपयलेल्या सांपावलान सदांच ताचें आपोवणें आनी मिसांव तुवें दिल्लें एक वर्तें देणें कशें मानून घेतलें आनी हांगासर आमी आयकलेल्या त्या उतरांनी विशेश करून तुवें केल्लें बरेंपण तो नियाळटा हरी एक ताच्या उतरांनी करण्यांनी हरी एक विस्मितांनी हरी एक रितींच्या अजापांनी विविध जाग्यांनी भेट करता आसतना थंयसर जाल्ल्या बरेपणाक आपल्या जिविताची वडवीक तो उलयना बगार आपल्या जिवितांत सोमयाचो हात निरंतरी आसलो आनी त्या सोमयाच्या हातान सोमयाच्या बळान सोमयाच्या सक्तेन त्यो सर्व संगती साध्य जाल्यात म्हणलें तो वर्णिता सोमया खरी एक रितीन आपल्या जिवितांत क्रिस्तांवपणाक देसवाट करचो मनोभाव आनी निर्धार घेवन पैन केल्ल्या ताका ताजें मोत काळीज सगळें जिवीत तुवें परिवर्तन केलें सोमया ताजी दिश्ट संवसारी संगतींचेर बरोवन आसली संवसारी संगतींनी राग हगे मसरान बरोवन आपल्या जिवितांत आनी एकल्याक बाधा करी जंय म्हणल्या निर्धारान तो वचून आसलो तसल्या कठोर काळजाच्या निर्धारांनी आसल्या त्या सावलाक सांपावल जावन बदलून तुज्या मोगान बरोवन भवार्था खातीर साक्ष दिवंक तुवें विंचलें आनी हांगासर रोमाघरांक बरयलेल्या त्या पत्रांत आपल्या जिवितांत हांव कितें सर्व बरेंपण जाता तें तुवें केल्लें म्हूण ताणें वर्णिल्लें सोमया कित्याक तुजो सांगात कितलो भरपूर मापान आसलो कितलो वर्तो तो जावन आसलो आनी त्या सांगातपणाक कितलें बोळ आनी सकत आसा म्हणलें ताणें अनुभव केल्लें विविध जाग्यांनी तें प्रगट केलें म्हजें दाव हांव हर एक रितीन बऱ्या रितीन दावोंक म्हाका सर्वेस्परान आदार दिला म्हणलें तें दिन वासनेचें काळीज आनी मनांतलें उतर ताणें उच्चारलें सोमया सर्वेस्परा संगी सर्व संगती करूंक म्हाका साध्य जाता म्हणलें
ताणें आपल्या जिवितांत हांव उसारलें. आनी हांगासर विशेश करून रोमाघरांक बरयलेल्या त्या पत्रांत रोमाच्या त्या प्रजेक विशेष करून ती बऱ्या मनाची, बऱ्या काळजाची आनी तें बरेंपण आसल्या त्या काळजांत तावन निरंतर बरें करूंक उलो दिता तो. आनी हर एक रितीन आपल्या जिवितांत मोगळ्या सोमया तुका पयलो जागो ताणें दिलो. तुज्या नांवाची स्तुती ताणें वांकणली, तुज्या नांवाक महिमा दिली. आनी एक खरो शीस कसो आपल्या जिवितांत बावार्थाक साक्ष जावंक तो मुखार सरलो. मोगळ्या सोमया तूं मार्ता, मोरी आनी लाजराच्या घरा गेल्ल्या वेळार मोरी तुज्या पांयांतळी बसून तुजी उतरां आयकून आसली. तेच परी मोगळ्या सोमया आयच्या दिसा ह्या पुंतळार तुज्या पांयांतळा बसून तुजे संगी वेळ करसूंक तुवें आमकां आदार दिलाय, अवकाश दिलाय. तुजेर आमची दिश्ट कंसून तुजें हाजीरपण भोगच्याक आनी जिवांत तो अनुभव जोडून परत आमची जिणी मुंदरून व्हरच्याक आमकां तुवें अवकाश दिलाय. ह्या मौनपणांत सांपावलाची ती उतरां परत हांव नियाळटा सोमया. सांपावल तुजे मुखार एक आपणान व्हड व्हड काम केल्यांत म्हणल्यार वडविकायचें उलोवणें उलोवन न्ही, बगार आपणाकच खाली केल्लो आनी तुवें ताचे मारिफात कितें सर्व बरेंपण केलां तें वर्णूंक शकलो. तेच परी म्हज्या आयसालत्या जिवितांत सदांच तूं बरेंपण करताय. विविध रितींचो आदार म्हज्या विविध जिविताच्या सन्निवेशांनी म्हाका दिताय म्हणलें समजून घेवन त्या भावार्थान जियोंक म्हाका कृपा दी सोमया. ताच्या मिसांवाचेर सांपावल दिश्ट कंसून ताच्या पैणांत ताच्या शिकवणेंत जाल्ल्या सर्व बरेपणाक तूं ताजे थंय निरंतर वावुरताय म्हणलें ताणें दाखोवन दिलें. आनी त्या जिवाळ आत्म्यान आनी उत्तेजीत जाल्ल्या देवाच्या उतरान ताणें आपलें मिसांव संपयलें सोमया. आनी आज परत म्हज्या जिवितांत तेंचो मिसांव म्हाका दिल्लें, तीच जबाबदारी म्हाका दिल्ली. तेंचो म्हजें काम निरंतरी म्हज्या कुटुंबांत हांवें वावर करच्या जाग्यार तोच बरेपणाचो मोगाचो संबंध हांवें मेळच्या हर एका व्यक्ती संगे रुता करूंक तूं म्हाका उलो दिताय. ताचे तावन उसारलेलें हर एक उतर सांपावल म्हणटा तें देवाचें उतर जावन आसलें. आनी हर एक रितीन मोगाळ्या सोमया तुजें उतर ताज्या जिवितांत हांव उसारच्याक आनी त्या उतरां मारिफात लोकांच्या जिवितांत बरेंपण जावच्याक तो भावार्थ तांणी दृढ करच्याक आनी त्या भावार्थाक साक्ष जावन तांची जिणी त्या सगळ्या तांच्या पंगडांत त्या जाग्यार तांणी जियोवच्याक तांकां उत्तेजन लाभलें. तेच परी म्हजें जिवीत आयच्या दिसा मोगाळ्या सोमया तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोवच्याक तुजो आदार म्हाका दी. दैवीक मोगान आवरत जावन दैवीक भंडार जावन सदांच तूं ताचे संगी आसलोय. शिसां संगी तूं समकलोय. शिसांक तुवें हर एक रितीन ताच्या उणेपणांत हांव जैत जोडोवंक आनी त्या तांच्या जिविता पयणार तांकां दिल्लें मिसांव अर्थाबरीत रितीन करच्याक पवित्र आत्म्याची कृपा तांचेर वतली. आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तांची जिणी उत्तेजीत जाली, धैर्यादीक ते जाले, बळान ते भरले, खंयच्याचीच परवा तांणी केली ना. बगार तुजेर तांची दिश्ट आसली, तुजेर फाती येवन ते चल्ले, तुजेर तांणी भावार्थ उसारलो आनी त्या भावार्थान तांच्या जिवितान बरेंपण जालें. तें बरेंपण पेल्यांक करच्याक तांकां साध्य जालें. मोगाळ्या सोमया आज तेंचो चिंताप आनी निर्धार घेवन तुजे सरशीन हांव आयलां. म्हज्या जिवितांत सबार कश्ट आसात, म्हज्या जिवितांत सबार अडखळी हांवें अनुभव केल्यात, पूण म्हज्या जिवितांत भावार्थाचें देणें तुवें म्हाका दिलाय. तुज्या मोगाचो अनुभव करूंक अवकाश तुवें म्हाका दिल्याय. पूण सबार पावटी संवसारी संगतींनी मेतेर जावन म्हज्या जिवितांत त्या भावार्थाक त्या तुज्या मोगाक निर्लक्ष हांवें केल्या सोमया.
आयच्या दिसा ते मानून घेवन म्हजी जिणी तुज्या पांयतळी हांव समर्पिता. म्हज्या जिणयेंत तुजो मोग वर्त्या मापान आसा म्हणलें हांव नियाळटां. आनी खरी एक रितीन म्हज्या जिवितांत तुजो मोग निरंतरी वाळटा म्हणलें पाती येवन जियोंक हांव आशेतां सोमया. फिलिपी घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 आनी 9. फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्सेस 8 and 9. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोमयाचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. ताचे पासून सर्व वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी तो कोयर म्हूण हांव लेखतां. कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय, ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय जाय म्हूण म्हजो एकच शेवट. वय सोमया, ही जावन आसली आशा सांपावलाची. त्या खातीर हर एक रितीन फिलिपी घरांक ताणें तेंचो उत्तेजन दिलें. तोच ताजो शेवट क्रिस्ताक मेळचें, तुका मेळचें वर्तें भाग ताज्या जिवितांत जाय जाय म्हूण तो आशेलो. त्या खातीर आपली जिणी तुका ताणें समर्पिली. तुज्या मोगान बरोवन ताणें ताजें मिसांव केलें. वय सोमया, ह्या शेवटाक सरी जावन ताणें जियेल्ली जिणी आयच्या दिसा हांव नियाळटा आसतना तुजो मोग म्हज्या काळजांत तुवें वतलोलो हांव सदांच वर्णवन त्या प्रमाणे म्हजी जिणी मुखार सोन व्हरूंक हांव आशेतां. मोगळ्या सोमया, म्हाका तुजे मारिफांत सेवा करूंक उत्तेजन दी. पावलान शाबासकी आनी अंतस्तेक ताचें मिसांव करूंक ना बगार तुज्या मोगा खातीर आनी तुज्या नांवाचे होगळीके खातीर ताणें तें मिसांव केलें. म्हजी कृपा तुका पुरो म्हणली तुजीं उतरां सांपावलाक निरंतरी उत्तेजनाची जावंक पावली आनी हर एक रितीन आपल्या अस्कतकायेंत आपल्या कश्टांनी अडचताना सयत तुजेर बाबार्थ दवरूंक ताका प्रेरण लाभलें. मोगळ्या सोमया, आयच्या दिसा म्हजी जिणी नियाळटा आसतना सबार पावटी तुवें म्हज्या काळजांत वतलोलो तो मोग आनी त्या बरेपणाचो मनोभाव नियाळन म्हजी जिणी जियोंक हांव सबार पावटीन सुकलां म्हणलें वळखून घेता. म्हज्या जिवितांत तसल्यो संगती आसल्यार तुवें म्हाका निराकरसूंक नाय, पयस करूंक नाय. बगार म्हज्या जिणयेंत तुजो मोग निरंतरी आसा. तुज्या मोगान म्हजी जिणी बरोवन हांव सदांच ह्या संवसारांत म्हजी जिणी तृप्तीदायक करूंक शकता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलाय. मोगाळ सोमया, ह्या वखदां म्हज्या जिविताचें समर्पण हांव करतां. म्हज्या जिवितांत आसल्यो सर्व संगती तुज्या पांयां हांव समर्पितां. म्हजें वैयक्तीक जिवीत तुज्या पांयां हांव दवरतां. म्हज्या कुटुंबाच्या सगळ्यांचें जिवीत पांयां हांव दवरतां. म्हजो वावर करचो जागो, हांवें चलची ती वाट, हांवें रावचो तो जागो, हांवें हेरां संगी आसा करचें तें संभाशण, हांवें हेरां संगी मोगान जियोवचें तें उलोवणें, शेजाऱ्यां संगी म्हजें जिवन, फिरगस कुटुंबांत म्हजें जिवन सदांच बापाच्या कुशे प्रकार समकल्लें जावं दी. सदांच तुवें जशें बापाची कुशी पाळ्ळी, बापाक विधी जावन चल्लोय, तशेंच बापाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचलेल्या म्हाका म्हज्या जिवितांत त्याच म्हज्या रचणाराची बापाची कुशी करूंक म्हाका प्रेरण दी. मोगळ्या सोमया, तूं म्हजे संगी आसाय. तुज्या मजतदारा मुखांतर निरंतरी म्हजी जिणी उत्तेजीत करताय, बळवंत करताय. सुकोवन वेता आसतना म्हाका फाटीं हाडताय, जिणी परिवर्तनाक आद्यता दिताय आनी हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत तुजो मोग गरजेचो म्हणलें दाखोवन दिताय. म्हज्या अंतस्करणांत संवसारी संगतीक मेतेर जाल्ली जिणी समकत आसतना संवसारी संगतीक सडीत आनी सडीत मापान हांव आद्यता दिता आसतना थंयसर म्हज्या काळजांत देवान पाठयलेलो तो आत्मो निरंतरी जागोवच्याक तूं म्हज्या जिवितांत प्रवेश जाताय. सोमया, पवित्र पुस्तकाच्या त्या उतरां मारिफांत ताजो नियाळ करता आसतना दिसपडतें कुटुंबाच्या मागण्या वेळी तें देवाचें उतर वाचता आसतना
आमच्या जिवितांत परत तुजेशी फाटी येवंक तूं आमकां अवकाश दिताय, आदार दिताय आनी जिणयेंत बोगसण्याच्या स्पिरितान म्हजी जिणी पवित्र करताय. मोगळे सुमया हो बुरवोसो दवरन तुज्या पांय तळी म्हजी जिणी हांव समर्पिता. मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो, आमचो सुमी निरंतरी आमचे संगीत समकाता. सदांच ताची कुशी करच्याक हर एक रितीन बापाची कुशी कशी ताणें केली तशेंच ताच्याय मेसावाच्या पैनार कशें ताणें देवाक विधेय जावन समकल्ली वाट ती आसा ती आमच्या जिवितांत जोडच्याक तो आमकां आदार दिता, आपोवण दिता. तर ह्या वखदां आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. आमच्या कुटुंबांतले सर्व समस्ये, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचें जिवीत, आमच्या कुटुंबांत आसल्या सांद्यांची पिडा शिडा, आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांचें शिकाप तांचो फुडार, युवजनांचें शिकाप काम तांचो फुडार, कुटुंबाच्या मलगड्यांची जिणी, हर एक रितीन आमी ह्या वखदां जेजूच्या पांयां तेळी दवरया. आमकां रचलेलो देव आमकां सांडिना. ताच्या पुता जेजू मारिफात आमची सोडवण करच्याक, आमकां जिवितांत बचावी दिवच्याक ताणें पाठयला. आनी तोच जेजू सदांच ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर जावन आमच्या जिणयेक गरजेचो आदार दिता. ताचेर दिश्ट कंसयलेल्या वेळार आमच्या जिणयेंत उल्हासान, संतोषान उत्तेजीत जाल्ली क्रिस्ती भावार्थी जिणी जियोंक तो अवकाश दिता. तर आमच्या जिविताचें समर्पण करन गावया आमी गीत तुजी खुशी करूंक. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुमया. मुझे जिणये तुग करो शिकय म्हाका सोम्या. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोम्या. मुझे जिणये तुजी खुशी करो शिकय म्हाका सोम्या. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोम्या. मागण्याद्वारे मोगळ्या सुमया म्हज्या जिवितांत तुजी खुशी करच्याक तुवें म्हाका आपोवण दिताय. ते मागणे तुज्या संवसारी मिसावांत प्रमुख जावन आसलें. त्याच परी दैवीक गुणांनी बरोवन म्हजी जिणी सदांच तुज्या वाटेन समकोंक म्हाका तूं आदार दी. संपूर्ण कायेंत वाडोवंक आनी तुज्या होगळीक एक पात्र जाल्ली संवसारी जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी. मागणे जावं दे वाटयेक म्हाका, मागणे जावं दे वाटयेक म्हाका. खुशी तुजी करूं, खुशी तुजी करूं. दैवीक गुण जावं दी म्हाका, दैवीक गुण जावं दी म्हाका. संपूर्ण कायेंत वाडो, संपूर्ण कायेंत वाडो. मुझे जिणयेंत तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोम्या. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय
हर एक रितीन म्हज्या आत्म्यांत दैवीक जाणवाय सोडून येवन दी सोमिया मोग तुजो सदांच अनुभव करून त्या मोगांत वाडोवंक त्या मोगांत म्हज्या कुटुंबाच्या सद्यांक म्हाका मेळच्या हर एका व्यक्तीच्या जिवितान तो मोग वांटून घेवंक म्हाका तूं कृपा दी मोगाळ्या सोमिया तुवें संवसारान दाखयलेलो मोग निरंतरी संवसारी संगतींक मेतेर जायनासतना तुजे थंय म्हजी जिणी केंद्रीत करूंक म्हाका आदार जावं दी दैवीक जाणवाय म्हज्या आत्म्या दैवीक जाणवाय म्हज्या आत्म्या वाडून सोडून येवं दी वाडून सोडून येवं दी मोगतो तुजो सोम्या म्हाका मोगतो तुजो सोम्या म्हाका तुजे थंय ओडून दी तुजे थंय ओडून दी म्हजे जियेन तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया म्हजे तातूंत कितें अपेक्षिता थंयसर दाखय सोमिया म्हजे जियेन तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया म्हजे तातूंत कितें अपेक्षिता थंयसर दाखय सोमिया मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचो जेजू सदांच आमकां ताचो आदार दिता आमकां रचलेलो देव सदांच आमचेर आशिर्वाद वता पोरण्या सोल्ल्यांत इस्रायल परजेच्या जिवितांत हर एक रितीन संवसाराच्या स्थापनेंत हावन देवान संवसाराचेर आशिर्वाद घालो ताच्या बेसांवांनी ताचेर पातयेल्या हर एकल्याची जिणी पवित्र केली तेंचो आशिर्वाद तेंचो बेसांव घेवन सोमी ह्या संवसारांत आयलो ताच्या मिसांव पयणार ताणें सम केलेल्या हर एका जाग्यार ताचो पाटलाव केलेल्या हर एका लोकांक ताणें आशिर्वाद दिलो ताचो सांगात निरंतरी तांच्या जिवितान आसा म्हणलें ताणें दाखोवन दिलें ह्या वक्तार आमचे मदगात हजर आसो आमचो जेजू आमचेर आशिर्वाद पाठोवंक आशेता तर ह्या वक्तार सोम्याचे आशिर्वाद घेवच्याक आमी तयार जावया विशेष करून आमची जिणी साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार समर्पिया त्या आशिर्वादांत आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक एकवटावया आमच्या कामांत आमच्या वावर करच्या जाग्यार आमच्या हर एका संगतींनी तोच सर्वेस्पर आशिर्वाद दिता आसतना आमची जिणी वर्ती जाता आमची जिणी बरी जाता आमच्या जिणयेंत ताचो सांगात लाभता आमच्या जिणयेंत ताच्या मोगान सदांच संतोषाचें धादोसकायेचें तृप्तेचें जिवीत आमी जियोंक शकता तर ह्या वक्तार सोम्याचे आशिर्वाद जोडच्याक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंताक Purvi
जशे बाबा तशेंच उरला उल्हासानी स्तुतीचा पृथ्वी महिमा सासना एका स्थळ्यान दर्शिता तुका दोगांच्या स्पिरितान प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक Jesu mogala तुझे रामपात येता जेजू मोगाळा कसाची मोडा मुझे Jesu mogala tu mozo ist mogaso hare garche Jesu mogala mogaचे वेच्या स्पिरितान बरन आयल्या बेठोंक सोम्या हे बलिदान बांदावपणाच्या स्वादिक एकवटान जमल्या हरसून तुका घेवंक वरदा जेजू तुझे मैवा सर्गीचे पवित्रकाण दैवीक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पूर्ण पुरवोश
प्रभुशाचे किरण आवडता सोगुट आम्ही परगडता पास्का मिस्तेर तुझो समरमता काळजा मोनान सर एक आम्ही जाता भक्तीन बलिदान्ये ओपून दिता जेजू तुझे जेवा सर्गीचे पोवीत खाण दैविक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन भो पुरवशाचे किरण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सगळीं आपूण तळार सांगाता जमल्या. विशेष करून देवान आमच्या जिवितान केल्लें बरेपण नियाळता आसतना सदांच भावार्थाक आद्यता दिवची आमची संवसारी जिणी जियोवच्याक आयच्या वाचपा मुखांतर सर्वेस्पर आमकां पावणें दिता. हर एक रितीन आमची जिणी पुनर्जीवनपणाच्या शेवटांत एकवटता आनी त्या खातीर हे आमचें जिविताचें पॉयण सदांच देवाची खुशी करच्याक देवान दाखयलेल्या वाटेन चमकोवच्याक आनी सदांच देवाच्या नांवाक महिमा हाडची जिणी जियोवच्याक सर्वेस्पर आमकां आपयता. देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या सुरवेर जायते पावटी देवाची खुशी करच्याक देवाच्या वाटेन चमकोवच्याक आनी देवान आमकां केल्लें बरेपण नियाळ ताका दिनवास पाठोवच्याक चुकुल्ल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावित्य बरी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच उपकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुचे वासाक परचळीत मागण्या आनी दुबळीकायेची जिणी जियोवन तुजे परचेक देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची चाल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलोन रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप.
भावा भयणीनो, तुमी बऱ्या मनाची मनशां आनी सर्व जाणवाय बदलेले देखून एकामेकाक भूतबाळ सांगूंक तुमकां सांगता म्हूण हांव खंडीत जाणा. तरी तुमकां कळीत आसलेल्यो संगती नव्यान तुमच्या उगडासाक येश्यो करूंक ह्या पत्रांत थोडे कडेन हांवें तुमकां धैर्यान बरयलां. जेजू क्रिस्ताचो सेवक जावन जुदेव न्हय आसलेल्या लोकां खातीर वावुरचें विशेश देणें देवान म्हाका दिलां. देखून हे फरी बरोवंक हांव इतलें धैर्य घेतलां. देवाची सुवार्ता प्रगट करचें म्हजें मन्यारपण म्हूण हांवें घेतलां. जुदेव न्हय आसलेली पवित्र आत्म्यान पवित्र जावन तांची देवाक म्हणटा तसलें समर्पण जावच्या याजाकी मन्यारपणाक म्हाका नेमला. देखून देवाची सेवा केली म्हूण जेजू क्रिस्तांतय वडपण चिंतूंक म्हाका कारण आसा. म्हज्या उतरांनी आनी करण्यांनी कुणा आनी विजमिताच्या बळान आनी पवित्र आत्म्याच्या आसक्तेन हेर जातीच्यांक देवाक काल जावपाची वाटे काडचे खातीर हांव क्रिस्ताचे हातेर जावन वावुरलां. हें एक शिवाय हेर कितेंच उलोवंक हांव धैर्य घेना. अशें जेरुजालेमांतावन इल्लिरीक गांवा पर्यंत भोंवून क्रिस्ताची सुवार्ता गाजोवचें म्हजें काम हांवें संपयलां. जंय क्रिस्ताचें नांव येदोळी परगट जावंक ना थंय हांवें सुवार्ता पासरी जाय म्हूण म्हजी आशा. कित्याक हेरांनी घाल्ले बुन्यादीचेर बांदप उबारची आशा म्हजे थंय ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा जांकां ताची खबर परगट जावंक ना ती तांकां पळयतले, ताचे विशयांत आयकनासलेले समजून घेतले. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक सुरेस्परान आपली सोडवण जाणांगा उजेर उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उचीर उगडल्या. सुरेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रा. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. श्लोक सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उचीर उगडल्या. सुरेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या, जाणांगा उजेर आपली न्हीद ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांत ताका आसलेल्या विस्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उचीर उगडल्या. प्रितुमेर सेकंड शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर्व भूनिवासियानो सुरेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावन ताका वंदिया. श्लोक सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उचीर उगडल्या. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजा की संपूर्णयेक पावला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो. एकलो ग्रेस्त मनीस आसुल्लो आनी ताका आसुल्लो एक कारबारी. हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हूण धनिया लागीं फिर्याद गेली. धनियान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकतां? तुज्या कारबारीपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना. तो वळ तो कारबारी आपणायतल्याक चिंतूंक पडलो. म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं? कोंडू म्हाका त्राण ना. भीक मागूं म्हाका लज दिसता.
म्हाका कामांतलो काडटास कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घराक गेसें हांवें आतां कितें करीजे तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या दनयाच्या ऋणकाऱ्यांक एक एकल्यांक ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या दनयाक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारबारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बस बेगीन आनी 50 म्हूण बरय. उपरांत आनी एक लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गोणी गोव. कारबाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय. त्या आनी तिच्या कारबाऱ्यान सानेपणान आपलें काम केल्ले खातीर दनयान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तशेल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रात कितल्यागी चड हुशार म्हणयेत. देवाचें उतार है वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश करून आमकां आमच्या जिविताचो शेवट जोडच्या वाटेर त्या पयणार क्रिस्ताक आमचें बळवंत हातेर जावन घेवंक उलो दिता. आमचो शेवट जावन आसा पुनर्जिवंतपणाच्या एकवटांत एकवटचें आनी थंयसर देवाची महिमा आमच्या जिवितांत अनुभव करचें जावन आसा. आनी त्या खातीर म्हजी ही संवसारी जिविताची पयण्याची वाट सदांच क्रिस्ताचो अनुभव जोडून त्या क्रिस्ताच्या अनुभवान ग्रेस्त जाल्ली जायचंय म्हणलें आयची वाचपां आमकां नियाळच्याक अवकाश करून दितात. मनशा जिवीत आमी नियाळलें जाल्यार मनशा जिवितांत भद्रती म्हणली म्हत्वाचो पात्र खेळटा न्हय गे. एक सेफ्टी सेक्युरिटी म्हणटा आमी. हर एक रितीन ती भद्रती आमच्या जिवितांत आसा करच्याक आमी प्रयत्न करता. भद्रती जावंक पुरो जर तर आमच्या फुडाराक आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर वा आमच्याच जिविताच्या मुखल्या पयणाक कितें गरज आसा तें जमोवन दवरचें आनी हर एक रितीन ताचे द्वारे आमच्या जिवितांत जायतो आदार लाभता म्हणल्यार आमी पातयेता. जर तर एक कुटुंब एका फालाण्या जाग्यार जियेता तर एक घर बांदून त्या घरांत तांची वस्ती घरांत तांचें जिवीत भद्रतेचें जावन आसता म्हणलें पातयेवन घर बांदून थंयसर सांगाता जियेतात. तशेंच मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जर तर म्हजें आनी तुमचें क्रिस्ती जिवीत भावार्थी जिवीत भद्रतेचें जायचंय जाल्यार ते एक दीस पुनर्जिवंतपणाच्या त्या शेवटान एकवटता तो उद्देश थंयसर जारी जाता. आनी त्या खातीर म्हज्या ह्या जिविता पयणार कितें हांवें जमोवन दवरयत तें नियाळच्या कांयचें वांजेलाचें वाचप एक निदर्शन जावन आसा. अनितीचो कारबारी सुरवेर आपल्या जिवितांत हर एक रितीन त्या वेळाक कितें फायदो म्हाका लाभता तें चिंता पाठोवन आसलो आनी तें चिंताप तें निर्धार ती जिविताची चाल ताका ताचें काम वेचाक कारण जाली. ताच्या जिवितांत कश्ट येवच्याक ताच्या जिवितांत मुखार कितेंच भरवशाचें नासतना जियोवच्या कारण जाली. त्या खातीर दनयान ताका आपोवन कामांतलो काडच्यार आसा म्हूण कळटच तो कितें करता. दनयाक देवें आसलेल्या रीणकाऱ्यांक आपयता, तांचें रीण उणें करयता आनी तांकां उणें बरोवंक सांगता. कित्याक मुखार ताजें काम गेल्या उपरांत थंयसर ताजी जिणी जियेत आसतना ते कणवळाय दयाळाय दाखयलेले रीणकारी ताच्या जिवितांत कितें तरी बरें करतीत, ताका आदार दितीत म्हणलें चिंताप आठवून तो निर्धार घेता आनी त्या प्रमाणे तांच्या जिवितांत बरेंपण करता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आनी तिच्या कारबारेच्या सुरविल्ल्या जिणये विशयांत आमी कितेंच उलयना. बगार हर एक रितीन ताणें थंयसर मुखल्या जिविताक कितें बरें करूंक चिंतलें
ताचे संगी आमची जिणी मेतेर करून आमच्या जिणेंत केवल हांगासर संवसारी संगतींनी मेतेर जावन आसतना आमी आमच्या जिवितांत जमोवन दवरचें वा ताचे विशयान मात्र चिंता करचें सोडून सर्गींच्या त्या जिविता विशयांत नियाळ करूंक आनी त्या भावार्थी जिणये संगतींनी आमी सडीत आनी सडीत मापान मेतेर जावन आमची जिणी मुखार सुनो व्हरूंक आमकां अवकाश दिता. त्या खातीर ह्या संवसारांतली ग्रेस्तकाय, ह्या संवसारांतल्यो सर्व वस्तू देवान आमकां दिल्लें देणें, पूण त्या ग्रेस्तकायेंत हांव म्हजे थंय आसलो मनोभाव हेरांक कुमोग करच्याक, हेरांक आदार दिवच्याक वा म्हजे थंय तें बरेपणाचें मेट काडच्याक म्हाका अडखळ हाडटा तर केवल संवसारी चिंतपाचो हांव जाता. देखून हर एक रितीन म्हज्या जिविताच्या मेटांनी म्हज्या जिवितांत जें कितें देवान म्हाका दिलां, म्हाका अभिवृद्धी आपणावच्या कश्टांत हांव आसल्लो, कश्ट मिनत काडन परत म्हजी जिणी बऱ्या अंतस्तेर पावोंक देवान फावो केला म्हणलें हांव नियाळटा आसतना जशें म्हाका हेरांद्वारी कुमोक लाभल्या, जशें म्हाका देवातान व्हरतो आदार लाभला, तशेंच म्हज्या जिवितांत हांव बऱ्या जिणयेचो बऱ्या कुमकेचो मनोभाव हांवें आसा करूंक जाय म्हणलें सोमी आमकां सांगता. त्या खातीर रोमाघरांक बरयलेल्या पत्रांतलें आयचें पयलें वाचप, विशेश करून रोमाघरांक सांबावल सांगता बऱ्या मनाची तुमी जाणवाय तुमच्या जिवितांत आसा, त्या खातीर क्रिस्ताचे हातेर जावन तुमी सदांच वावरी जाय. तें क्रिस्ताचे हातेर तुमी जाता आसतना सदांच तो भावार्थ जिवाड उरता. त्या भावार्थांत हर एक रितीन तुमच्या जिवितांत अर्थाभरीत जिणी जियोवच्याक, पयल्या थंय मोगाचें वातावरण रुता करच्याक आनी तिरासणेन हर एक कश्ट फूड करन तुमी सदांच देवाच्या नांवाक होगडीक हाडच्याक तुमकां साध्य जाता म्हणलें तो स्पश्ट करता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा हें नोवेन करच्याक, हांगासर आराधन करून सोमयाची स्तुती करच्याक आमी आयल्या. आयच्या देवस्तुतेची वाचपां आमी नियाळ्ळीं. हर एक रितीन आमच्या जिवितांत भावार्थाची चाल, भावार्थाच्या जिविताची वाट बळवंत करच्याक सोमी आपयता आसतना विशेष करून आमची जिणी सोमयाच्या पांयातळी समर्पिया. आमकां रचलेलो, आमकां सांबाळचो आनी आमच्या जिविताची वाट सोबयलेलो आमचो जेजू सदांच आमचे संगी आसा. ताचे संगी सदांच आमची ही क्रिस्ती भावार्थी जिणी जियोवंक तो उलो दिता. देखून सांबावला बरी जिणयेंत परिवर्तन हाडूंक, बरेपण जोडूंक आनी भावार्थाच्या संगतीक सडीत आनी सडीत मापान आद्यता दिवंक आमच्या जिणयेंत प्रयत्न करया आनी एक नीज जिव्हाळ आनी देवाच्या मोगान भरलेलें क्रिस्ताचे हातेर जावन आमी जियोवया. आमेन. सवे तुका भेटोवची रक्ता मासान बोतल काणी कामची स्वीकार करतो ये बापा काणी कामची ये दनिया 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 कासवे बापा सर्वच दिता मागणी बलिदाना तुका भेटयता
कष्ट दुःख संतोष तुका समर्पिता सेवेक बापा तुझे आमी लागता स्वीकार करतो ये बापा कामची ये धन्या स्वीकार करतो ये बापा कामची ये धन्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाकरी महिमे आमच्या क्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेव सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीत मोगान भेटयले मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोवमान वाले हेच शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया यशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजुजे वाचा पासत आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सोस संगात सोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय हें ताचें देखी बरीत परसडीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान चडयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णूक नुजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमीस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडतसो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिम मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे सगळे मेल्ल्या समेस्तान तुजें पद जळीत मुखार पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची काकुळट कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तुजो पोती भगवान धर्मोत भगवान जुजे वाज सर कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य काय येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. रसबडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्यात म्हजे भितर म्हाका फोवना तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. तुझ्या
वाचल्या गावात पयाण करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता सोमेस्तल्या दितो विश्वमखा कष्टन चलवत गेल्या वासना लाभय शांती आता यात्रिकामी सर जावन आसा बासल्या गावात पयाण करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सर जावन आसा बसल्या गावात पयाण करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा ह्या बागी दिसा तुझ्या पवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जियोवची तान आमच्या काळजान चडय आनी सांजुजे वाजाच्या परसळीत शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूक आमकां करपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. संभ्रमीक आशीर्वाद जोडच्याक तुमच्यो तकल्यो बागया. सर्व पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारो. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उसवाडा वरवीं तुमकां बावाडतान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करो. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ह्या पवित्र थळार सांजुजे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या सर म्हज्या मोगाळ भक्तिकानो तुमकां बरो येवकार मागचे सोवे. तुमी भेटयल्ले तुमचे सर इरादे सुफळ जावं दी म्हणली आमची आशा आनी तुमच्या खातीर आमी मागता. मोगाचेनो आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्ले जावन आसात. मानादीक बाप मॅक्सिम पिंटो ह्या स्विडी मेळाचे याजक गांवांत निरुडेचो आनी आतां प्रस्तुत डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की थंयसर तांची सेवा खजानदार जावन वावर करनासात. मोगाचेनो तांणी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवें संगातपण दिलें. मीस देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणांक तांणी आदार दिला. मोगाळ पाद्र्याबानो तुमकां बाप विकास तशें हांगासर आशिल्ल्या पाद्र्याबांच्या आनी सर भक्तिकांच्या नांवी आयच्या दिसा तुमी आमकां हांगासर दिल्ल्या सर बरेपणाक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांक तुमकां बरें मागता. ह्या पोंडथळार पाद्र्याब पयले पोटी पावला आनी जुजवाज बापाच्या ह्या पांयांतळी हांगासर येवन थंयसर दैवीक रेतीर मंदिरांत जायत्यांक देवाचें बरेंपण वणच्या बराबर आज आमचे मदें आयिल्ल्या तुमकां
मोगाचो येवकार दिवंक आमी खुशी व्हरता. मोगाची मानांची वात आमी दोगी पाद्र्याप तुमकां दिता आसतना ह्या पवित्र थळाक पूण थळाक तुमकां आमी बरो येवकार मागता. तुमचें मिसांव मुखार बरें जावं दी म्हटलें आमचें मागणें आनी आशा. कुमसाराक संगतपण आनी कुमक केल्ल्या फरंगीपेट कॉवेंताचे याजक आमचो मलगडो फादर बाब दिलराज तशें फादर फ्रेडी ब्रॅक्स तुमकां देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेवनचो आमचो मनेस सायमन पायस आनी ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो आमचो मनेस नायनल आनी ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सर सिबंदेक देव बरें करूं म्हणच्या सवें सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर मागता. मोगाचे सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतल्या बाळक जेजू सुनांगला वाड्यागरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेरी आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांत आंतोन आर्काण वाड्यागरांक जावन आसा. मोगाच्या नांगा सर रितीनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या. इकर झाडून पुसून नितळ करच्या. मिसाक सरितीचे तयारी करच्या. दान मिसांक घेवन कुमक करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वाचप वचच्या. काणीक एकठांवच्या. दाना रुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितीनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजुजे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता. विशेष कळवणी. डिसेंबराच्या 5, 6, 7 म्हणजे शुक्रार शनिवार आनी आयतार ह्या पुणशेताची वार्षिक परब आमी आचरण करता. ताका तयाराय जावन डिसेंबराच्या 4 तारीखेर ब्रेस्तारा 4 वरार हांगासर प्रायवंत तशें पिडेस्तां खातीर प्रत्येक मीस आनी तांचे खातीर मागणें हांगासर आसतलें. फेस्ताच्या दिसांनी म्हणजे 5 तारीख शुक्रारा गोंयचो आर्चबिस्प फिलीप नेरी हांगासर आसतलो. शनिवारा दीस सकाळींच्या प्रधान मिसाक बेंगलोरचो निवृत्त गोळी बाप अदीक मनादी दोतोर बर्नार्ड मोरोस आनी आयतारा दीस 7 तारीखेर आमचोच निवृत्त गोळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पावल सोज संभ्रमांचे प्रधान याजक जावन मीस भेटयतले. आनी त्या दिसांनी सांजेर 5 वरार तशें 7 वरार मीस आसतलें. शनिवारा सांजेर 5 वरांचें मीस कन्नडा भाशेंत आसतलें. देखून सर्व सांजुजे वाज बापाच्या भक्तिकांक मोगाचो येवकार आमी मागता. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे धाकटेर हॉलांत थंयसर आसात. तांची सेवा आमी घेवया आनी भलायकेंत बरेपण आपणावया. तुमच्या गमनांक हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुणशेत उक्ते आसा. संगताच धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान तुमी दिवी येता. मोगाच्या न्हू पुणशेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानांची वात वणटेल्या. नांवां आपयल्ले भशेन तुर्तान येवन तुमची वात घेवच्याक विनंती करता. आयचे प्रधान याजक मॅक्सिम पिंटो वाती दिवच्याक आमी तुमकां उलो दिता. आदल्या शुक्राराय थोड्यांनी दिल्ली आसात आनी आज दिल्ली आसल्यार तुमी वेळार येवचें आनी वात स्विकार करची. ह्या पुणतळाच्या बरेपणाक कुमक केल्ली आसात. मारिनो बरासो गोवा 500 रुपये. आशा तावरो कुंदापुर 2000 रुपये. कितेरिया सोजा गोवा 650 रुपये. वायलन डिसिल्वा गोवा 1000 रुपये. नावनाका मंजेश्वर 500 रुपये. तशें जेवणा खातीर सालुजिनो पिरेरा गोवा 500 रुपये. नावनाका पाणीर 1000 रुपये. जावं पुरो तुमी दिल्लें दान तुमच्या जुजेवाज बापाक ते मानवून दी आनी सांगाताच तुमच्या बऱ्या मनांक देव तुमकां दाराळ मापान जुजेवाज बापा मुखांत्र आशिर्वादीत करूं. देव बरें करूं. पाद्र्या बानू
मोगाच्या न्हू आमी पयस्तान लागीं येता ह्या हांगासर जावच्या भक्तीपणांत वांटो घेवन आमी आशिल्लें आमकां लाभाजी म्हटल्यार बरवशान आमी वांटो घेता देखून ह्या नोवेना वेळी हांगासर जावचे हर एक मागणें आमचें करया एकामेका खातीर मागया आनी केदाळ आमी पेल्या खातीर मागता तें आमकां लाभता आनी ह्या स्थळाची विशेशता दिंबेर पडोवन आमी मागच्या मुखांतर हें बरेंपण आमी जोडता देखून सर्व आमी उबी रावया. Zewas Bapa Hogla pani mantuka Kurpa magondi Bapa Vigna sande naka एक गडी बोर बसया. सांजू जेवाज बापाच्या भक्तिकांनी वडापात येण्यान आनी विश्वासान बरोवन घाल्लेली मागणी आनी अर्गांव सर्व हांगा ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. ही आमच्या भक्तिकाची मागणी तो दयेन मानून घेव आनी तुर्तान तांच्या गरजांक पावोवन दी अशें आमी मागता. आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. 5 जाणां बरी भलायकी मेळिल्ल्याक, ताप शेळ आनी कोंकली गूण जाल्ल्याक, दोगांची ओपन हार्ट सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्याक, कॅन्सर संबंदीत रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक, डायलिसीस बऱ्यान जाल्ल्याक, रस्त्या अवघडांतले निवारल्ल्याक, चिंतल्लें काम बऱ्यान जाल्ल्याक, साखरेच्या पिडेत हांवन बरेपण मेळिल्ल्याक, स्ट्रोक पिडेत हांवन संपूर्ण गूण जाल्ल्याक, घरांत जाल्ल्या सर्व बरेपणाक आनी 7 जाणांक मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासून मागतात. 9 जाणां आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक वाचोवंक बरोवंक आनी वसलें शिकाप जोडूंक बरी मोत मेळच्याक, 11 जाणां परीक्षेक बरी तयाराय करून उत्तीर्ण जावंक आनी बरें फलितांश जोडूंक, 5 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक, 43 जाणां इंटरव्यू पास जावच्याक, विजा मेळच्याक, आशिल्लें काम मेळच्याक आनी परगांवाक वेचाक मेडिकल टेस्ट क्लियर जावच्याक, काम परमनंट जावच्याक, उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक वावरड्यांचें सांगातपण मेळच्याक, 5 जाणां बऱ्या मनान काम करच्याक, 4 जाणांक बरो फुडार मेळच्याक, 43 जाणां आपल्या भुरग्यांक, आवय बापायक, भावा भयणीक, मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्या पासून मागोन आसात. मानसीक पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणां वर्टिगो आनी मायग्रेन पिडा गूण जावच्याक, 3 जाणां एलर्जी पिडा गूण जावच्याक, मुमरा आनी शिबा नितळ जावच्याक, 2 थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक, 11 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, 2 शिरांची पिडा गूण जावच्याक, 3 BP शुगर गूण जावच्याक, डायलिसीस बऱ्यान जावच्याक, होगडायिल्ली दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळच्याक, BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, 3 जाणां कोंकली शेळ गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक, 2 जाणांक सुडाळ उलोवंक जावच्याक, बावळ दूख गूण जावच्याक, 2 काळजाची पिडा गूण जावच्याक, ब्रेस्टांत उदेल्लें फळ गूण जावच्याक, 2 लिव्हराची पिडा गूण जावच्याक, 2 पाठीची दूख गूण जावच्याक, पोट दूख गूण जावच्याक, 2 पेंगटाची दूख गूण जावच्याक, फायल्स गूण जावच्याक, हातांत सकत मेळच्याक, 6 जाणां सोलोवंक पांयांक बळ मेळच्याक, 2 जाणांचे बाळंथेर बऱ्यान जावच्याक, जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक, 2 किडनी स्टोन आनी मुता संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, मोबायलांत हांवन अलग रावंक, बेपयस जावच्याक, 2 जाणांक भलायके संबंदीत रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक, 4 जाणांचो राग उणो जावच्याक, जावंक आसची सर्जरी बऱ्यान जावच्याक, 4 जाणांक भुरग्यांनी देवासपणान आनी बऱ्या गुणांनी वाडच्याक, 12 जाणांक मोतीक शांत समाधान मेळच्याक, एकामेकाक मोगान जियोवच्याक, दोशीत हांवन सुडकां मेळच्याक, 6 जाणांक आपल्या कुटुंबांत शांती समाधान रास करच्याक, 6 जाणां विशेष उपकार मेळच्याक, दुस्मानकाय सोडोवच्या, संगत हांवन अलग रावच्याक, 3 जाणां घरच्या सर्व समस्यांक परिहार मेळच्याक, घरा कामाक फावो तो वावराडी मेळच्याक, होगडायिल्लो कातोलीक बाबार्थ परत पाटी आपणावच्याक, 4 जाणां मनस्ताप पयस करून मोगान जियोवच्याक, लग्न जिवीत बऱ्यान जियोवच्याक, लग्न कार्य बऱ्यान जावच्याक, 2 जाणां कोर्ती केजीत हांवन मुक्ती मेळच्याक,
6 जाणां आमाल पियोवणे आनी वायट सवयो सोडूंक तेगा जाणां वायट संगतीत हांवन आलाग रावूंक 7 जाणां जागो नावार जावच्याक सर्वे बऱ्यान जावच्याक बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक 4 जाणां जाग्याचे तक्रार सारके जावच्याक तेगा जाणां घेतिल्लें रीण फाटीं दिवच्याक 2 जाणांक ड्रायव्हिंग लायसन्स जावच्याक 2 भाड्याच्या घरा वस्तेक जण मेळच्याक 2 कसलीच अडखळ नासता जाग्याचे दस्तावेज सारके जावच्याक आसुल्लें घर विकच्याक आनी नवें घर घेवच्याक तेगा जाणांक नव्या घराचें काम अडखळविणें जावच्याक घराची आनी जाग्याची दस्तावेजां सारकी जावच्याक वाहनाक संबंदीत रेकॉर्ड सारके जावच्याक तेगा जाणां आर्थीक परिस्थिती सुदरावच्याक 4 जाणां चिंतल्लीं आनी हातीन घेतिल्लीं कामां बऱ्यान पोवन पावच्याक रीण फारीक करच्याक घेतिल्लें रीण फाटीं मेळच्याक हायपर टेन्शना निमती मेंदवांत जावचें ब्लिडींग रावच्याक आनी बरी भलायकी मेळच्याक असल्या वेगवेगळ्या गरजां पासून आमच्या भक्तिकांनी मागोवंक विसरलेलें आसा ही सर्व आमची मागणी सांजुजे वाज बापा मुखान सर्गी बापाक भेटोवच्याक आमी दिंब्यांनी पडया एक आमच्या बापा एक नामान मरये एक महिमा बापा मागण्या मुखान सर्गी बापाक आमी ती भेटोवया आतां आमचे उबारुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बदलले सुमी तुजे सांगाता श्री आमित तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा होप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदीत सत आनी सदां सर्वता आमेन. सांजुजे वाज बापाच्या ह्या नव्यानांत वांटो घेता आसतना दिंबयेर पडोवन मागिल्लें ताणें जोडलें तर आमी आमकांच दिंबयेर दवरया आनी जुजेवाज बापा मुखांत्र देवाक आमी उलो मारया. भगवान जुजेवाजाची लदीन सोमिया काकूत आमची कर सोमिया काकूत आमची क्रिस्ता काकूत आमची कर काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देव बापा काकूत आमची कर देव पुता संवसाराच्या तारोका काकूत आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकूत आमची कर संतिसिमा त्रेंदादी एकाच देवा काकूत आमची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जियोंचो गुर्त जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसारिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंका दगदवणेक संपडिल्ल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर मुरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नासन वेचो कातोलीक बावडतो जिवो केल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचें भक्तीपणादान मुरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयिल्ले सर कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नतल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर भावार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिण्यान धाडूंक वावरिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवासरची हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले बगोस आमकां इसम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले दयनायक आमकां इसम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले काकूत आमची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजुजेवाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीन तावन देवाचे बेसव आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणेक मेलफंग त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजे तान प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजेवाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतले तुज्या जिणयेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वणच्या तूं सुटसुटीत जालोय अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट ओगडयलेल्या सरची तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रगट कर
सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असोल स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतर प्रकट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेलाचे बचवे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांज जेवाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांचे दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो बरवोस हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमचे जिणी संपूर्ण जावचे ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिफात शिकयल्याय आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांत येयला थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांज जेवाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तो जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सुमे आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळा सकलोय आज सरकाराजान देवा संगीत तूं आसाय थंय हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर एक घडीभर आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरया कॅन्सर जाल्ल्या सबार आनी फोना मुखांत्र मागोवंक विचारला किमो घेवची वखदार आसची आस्पत्रेंत आसची ह्या सुमेस्तांक ह्या मरेकार पिडेतावन सुटका मेळोवन दी आनी जायतीं कुडी भितरल्या जायत्या पिडेतावन वळख जावन कश्टातात जायत्या कुटुंबांनी समाधान सारकें नासतना एकवट नासतना कश्टातात ह्या सुमेस्तांक ह्या घडये ह्या रेलिकेच्या पांयतळी आमी दवरया आनी हांगासर विविध रितींनी सेवा दिल्ल्या दिवच्या दान दिवच्या कुमोग करच्या आदार दिवच्या हर एका भक्तिकांक बरेपण आशेवन ह्या पवनतळार पावच्या हर एका भक्तिकाची पिडा गूण जावं दी आशा सुफळ जावं दी इरादे तांचे देव भरपूर मापान तांकां फावो करून दी हर एकल्याचें जिवीत बरें जावं दी म्हूण मागया सांगात आमी मागया सांज जेवाज देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर बावडता गाडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मुर्यमयच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगाता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनां जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर आमच्या सर पिडेस्तांचो उडास करून ह्या मागण्या वेळी तांकां आमी सांज जेवाजाच्या पांयतळी दवरच्या मुखांत्र देव तांचेर काकुळतेची नदर घालूं म्हणून मागया सोमयाचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचेय सोवे आसूं प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवकां सांजू जेवाजान आपले जिणी आनी मरणान जायत्या जपां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उचारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आज सांजू जेवाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा ताव नेता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो आमेन सांजू जेवाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो सांजू जेवा सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण
सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुम्ही सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावो. आमेन. आनी त्याच सोडवणदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदा आसो. आमेन. सेवास बापा ओगळा पाणी मांडुखा कृपा मागून दे बापा विघ्न साडे नाका सांज सेवास बापा ओगळा पाणी मांडुखा प्रसार केलो विघ्नान वरान कष्टांनी दुखां दुबळ्या धाकट्यांक मोगा आदार तुवें दिलो. सांज सेवास बापा ओगळा पाणी मांडुखा कृपा मागून दे बापा सर्गीच्या वाटे चलो शिकय सांगत सांडून आदार लावय जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा माया मोगान चलून जग मागून दी कृपा. सांज सेवास बापा ओगळा पाणी बापा विघ्न साडे नाका सुसे वास बापा मागता बेसा सुफळ करून मोगा मेसा देवाची खुशी आमी घाल जावच्या दैवी कृपा मागोती मन लालीन मागता. सेवास बापा आमा पासो विनंती कर बघेवन कुसाचे कुरवेन योरम का आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.